ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ओय जेसू, तुझे बरी मोकरसो कोणी ना. मनशांचो मोग जायते पावटी जायत्या संदर्भार स्वार्थान भरलेलो तो. त्या मनशांक कितें एक गरज आसा, ते गरजे खातीर जायते पावटी मनीस एकामेकाचो मोग करता. ती गरज जाल्लीच मनीस आनी एका मनशाक विसरन सोडता. वयचेच ह्या संवसारांत मेळचो मनशांत मेळचो मोग जायते पावटी तांचे गरजेक सरी जावन तो सरता, तो देंवता आनी तो नपैस जाता. पूण हे जेजू, तुका आमची कसलीच गरज ना. तुवें आमचो मोग तुजे गरजे खातीर करचो न्हय. कित्याक म्हळ्यार हे जेजू, तुका गरज ना, कसल्याचीच गरज ना. कित्याक ह्या संवसारांत त्या पृथ्वेंत आसलें सगळें तें तुजेंच. ह्या संवसारांत तुजें न्हय म्हणलें कितेंच ना. आमचें ताव तें तूं कितेंच अपेक्षिनाय. आमचें ताव तुका जाय जाल्लें कितेंच ना. तुजो मोग तो आमकां एक देणें जावन तूं दिताय. कित्याक आमकां तुजी गरज आसा. आमकां तुज्या तसल्या देवाची गरज आसा. आमचो खरेपणी स्वार्थ नासतना मोग करच्या धन्याची आमकां गरज आसा. ही गरज आमची निरंतर गरज हें तूं जाणाय. आनी त्या देखून हे जेजू, तूं आमचो मोग करताय. आनी देखून तुजे बरी मोग करचो, तुजे बरी आमकां वेंगेंत धरचो, तुजे बरी आमचे कुमकेक पावचो, तुजे बरी आमचे बरेपण आशेवचो, तुजे बरी आमकां कश्टां अनवरांत पयस दवरचो आनी सुखाच्या राजाक पावोवचो. आमी आशेवच्या बरेपणांत थंय पावोवचो, आमी आशेवच्या समृद्धतेंत पावोवचो. दुसरो देव हे जेजू तुजे बरी ना. हे आमी वळखून घेता आनी तुका आराधन करता, तुजी स्तुती गाता, तुका वंदिता हे गीत गावन. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ
ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ Yesu Sam Paulun सांगलेले आसा या संवसारांत अनेकल्या बऱ्या मनशा खातीर मोरचो जीव दिवंक तयार आसो कोण एकलो व्यक्ती आसो की पुरो एका बऱ्या मनशा खातीर हांव जीव दिता हांवें जियोवच्या प्रास त्या मनशान जियोवचें बरें त्या मनशा वरवीं जायतें बरेंपण खंडीत जातलें ह्या समाजीक ह्या संवसाराक त्या देखून ताच्या जाग्यार हांव म्हजो जीव दिता तशें म्हणचे व्यक्ती आसूंक पुरो मेळोंक पुरो एका बऱ्या मनशा खातीर जीव त्याग करचे सांत पाऊल विचारता एका वायट मनशा खातीर जीव दिवचे कोणी आसतीत की ह्या संवसारांत खंडीत जावन आसचे ना बदलाक वायट मनशा विशीं आमी कितें चिंता कितें उलयता आमी जायते फुडें म्हणटा ताणें जियोवच्या प्रास मरचेंच बरें ताणें जियोवच्या प्रास मरचें बरें ताचें तावन कितें बरेंपण येत ताचें तावन वायट येत सोडल्यार ताचें तावन बरें येवचें ना त्या देखून तसल्या एका मनशा खातीर कोणी एकलो हांव ताच्या जाग्यार मरूंक वेता म्हणून म्हणत गे खंडीत जावन म्हाका पवनान बेनिनो म्हणचो ना पूण सांत पाऊल म्हणटा आमी पातकी आसतनाच आमच्या तावन कितेंय बरेंपण येवचो संदर्भ नातलेल्या त्या वेळार आमच्या तावन अनेक चड कोठेंपण येता म्हणून त्या देवाक त्या सोम्याक कळीत आसलें तरी आमी फातकी आसतनाच ओ जेजू आमचे खातीर मेला मगळ पवनान बेनिनो आमच्या जाग्यार तो मेला आमकां मरण फावो आसलें आमच्या फातकाक लागून आमच्या कोठेपणाक लागून पूण आमी मरूंक नजो आमकां बरेंपण जायचें मुखार जाल्यार म्हजी कृपा स्विकार कर म्हजे कृपेक सहकार दिवन ओ म्हजो भाव ही म्हजी बहीण बरी जातली बरो जातलो म्हज्या वाटेन तो चलतलो आनी सर्गीचे राज जोडतलो आनी एक दीस त्या सर्गीच्या राजांत म्हजे सोबें तो आसतलो म्हळ्यार त्या एका विश्वासान ओ जेजू तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर मेला मकाळ पवन आनी बहिणीनो आमच्या जाग्यार मरचो असलो देव खंय आसा खंडीत खंय ना मकाळ पवन आनी बहिणीनो तो हांगासर आसा या पवित्र सक्रामेंतान लिपोवन तो आसा आमच्या जाग्यार आमचे खातीर आमच्या बऱ्यापणा खातीर मेल्ल्या मरण पावल्या या जेजूक या देवाक आराधन करया अर्घां दिवया स्तुती गावया हें गीत गावन ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ
ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ वय जेजू आमच्या सगळ्यां जिवीत तुझे वरवीं तें मुखार वेचें तुझ्या आदारान तें फुडें वेचें कशें इस्रायल परदेसांत आतां तूं आसलोय देखून तांचें जिवीत फुडें गेलें गे तुवें तांकां सांगात दिवंक नातलो जाल्यार तांची मोडी त्या अरण्यान पडती आसली तशेंच जेजू तुज्या आदारान मात्र आमचें जिवीत फुडें वेता जर तुजो आधार आमकां चुकता जाल्यार तो मेळना जाल्यार आमचें मोडें पडल्या बरी ह्या संवसारांत मोडें पडटा जीव आसोनी जीव नातलेल्या मनशां बरी जीव आसोनी मेल्ल्या मनशां बरी आमी जियेजय पडटा हे जिवीत हो सांगात तूं आमकां दिताय आनी प्रमुख जावन ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखांत हे जेजू हो तुजो आधार तूं दिताय कीर्तनकार म्हणटा 5व्या अवस्वरान 7वे वळीन तुज्या व्हड मोगा वरवीं हांव तुज्या घरांत भितर सरता आनी तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार भक्तीन हांव सरपडता वय जेजू तुज्या मोगान आमकां तुजे समोर येवंक तूं अवकाश कर दिताय तुज्या मोगान मात्र आमी हांगासर येवंक शकता आज आमी हांगासर आयल्या जाल्यार हाका तुजो मोगूच कारण आनी हांगासर ह्या जाग्यार हांगासर आसच्या तुज्या हजरपणा मुखार आमी सरपडता कीर्तनकार त्या मंदिरांत वचून तुजे मुखार तुज्या महिमे मुखार सरपडले बरी परत त्याच कीर्तनान 5व्या कीर्तनान 11वे वळीन कीर्तनकार म्हणटा पूण तुजे ते आसरो सतात ती संतोषतली सदां काल ती उल्हासतली तुज्या नांवाचो मोग करतल्यांक राख आनी तूं जातलोय तांचो आनंद वय जेजू आज आमी हांगासरी हेंच मागोवंक आयिल्ल्या तुज्या नांवाचो मोग करच्या आमकां तुज्या नांवाचो मोग करच्या आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या आमच्या मोगाच्या सांज्यांक तुज्या नांवाचो मोग करच्या हर एकल्या तुज्या भुरग्याक राख सांभाळ आमच्या बापा म्हळ्यार मागण्यांत तुवें आमकां सांगलां आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें नांव पवित्र म्हण वळखून सांग तुज्या पवित्रपणाक सरी जावन जिवीत जियेतल्यांक तांच्या जिविता मुखांत तुज्या नांवाक आनीकी चड महिमा गौरव हाडटल्यांक तूं राखताय तूं सांबाळताय तुज्या नांवाक जगती महिमा दिवचे बरें आमचें जिवीत आमी जियोवच्याक आमकां तुजे कृपेन भर आमकां तुजो आधार दी आनी खंडीत जावन मोगाळ जेजू तूंच जातलोय आमचो आनंद तूंच जातलोय आमचो संतोष तूंच जातलोय आमची तृप्ती तूंच जातलोय आमचो शेवट आनी तुजे तावनूच आमकां मेळटलें तें सासणाचें जिवीत हे जेजू तुका जावं अर्गा तुका जावं हगळाप तुका जावं स्तुती तुका जावं महिमा तुका जावं आनंद तुका जावं वैभव तुका जावं स्तुती
अर्घां तुका सम्या जेजू अर्गां तुका सम्या जेजू होगळाप तुका सम्या जेजू होगळाप तुका सम्या जेजू स्तुती तुका सम्या स्तुती जेजू तुका सम्या जेजू जय जय तुका सम्या जय जेजू जय तुका सम्या जेजू हर्षितां तुका सम्या जेजू हर्षितां तुका सम्या वंदितां जेजू तुका सम्या जेजू वंदितां तुका सम्या आराधां जेजू तुका सम्या आराधां जेजू तुका सम्या होगळाप जेजू तुका सम्या होगळाप जेजू तुका सम्या महिमा जेजू तुका सम्या महिमा जेजू तुका सम्या जेजू जय जय तुका सम्या जय जय जेजू तुका सम्या आराधां जेजू तुका सम्या आराधां जेजू तुका सम्या जेजू हालेलुया 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 आमी सुमेस्तां बसया मोगळ भावांनो आनी भयणीनो रोमांगरांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत 8व्या अवस्वरांत पहिल्या तावन 17वे वळी पर्यंत आसलेली वाक्यां एक आपुरबायेचें सत आपुरबायेचें उगडापण आमच्या समोर दवरतात थंयसर आसलेल्यो थोड्यो वळी तुमचे समोर हांव दवरतां वाचून सांगता दुसरे वळींत सांब पावलो अशें म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव दितेल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातकाच्या आनी मरणाच्या बंदपासांतले तुमकां निवारल्यांत ह्या एका वळींत असो संदेश कितें गे म्हळ्यार ह्या जेजूतें एकवटलेल्या वरवीं ह्या जेजूतें निरंतर एकवटान आसलेल्या वरवीं आमकां पवित्र आत्म्यांची देणे मेळटात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ह्या सोम्यान तें एकवटच्या खातीर ताचे ते तुमी एकवटलेल्यात म्हणून दाखोवच्या खातीर आज तुमी हांगासर आयल्यात आनी ह्या उतरा प्रकार जी देवाची उतरां आसात ती केदेकच फट न्हय त्या उतरां प्रकार आज खंडीत जावन मगळ बाबान आनी भयणीनो तुमचें तें आसलेलो तो पवित्र आत्मो नवसरने तुमच्या जिवितांत हाडटलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 परत चवथे वळेंत म्हणटा रक्ता मासा प्रमाणे जी नासतना आत्म्या प्रमाणे जी येतली आमी नियमशास्त्राच्या नितीक सरी जाल्ल्या शर्तांक पुर्ती काल जावचे खातीर ताणें अशें केलें हो पवित्र आत्मा आमकां कित्याक दिलो म्हणून हांगासर सांब पावल म्हणटा पवित्र आत्मा आमकां कित्याक दिला गे म्हळ्यार एका उतरान सांगचें जाल्यार आमकां नितीवंत करूंक प्रेज द लॉर्ड आमकां नितीवंत करूंक नितीवंत म्हळ्यार कोण सांगा पळया नितीवंत म्हळ्यार कोण आमी जायते पटी हो शब्द आमी आयकता आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता ह्या शब्दाचो अर्थ कितें नितीवंत मनीस म्हळ्यार कोण नितीवंत मनीस म्हळ्यार मगळ बाबान आनी भयणीनो कोण सारकें आसा तें करता तो सुलभायेन आमी सांगचें जाल्यार नितीवंत मनीस म्हळ्यार इतलेंच कोण सारकें आसा तें करता आतां कोणा प्रकार आसलें सारकें तें म्हजे प्रकार आसलें सारकें गे न्हय म्हज्या प्रकार आसलें सारकें न्हय थोड्या पटी म्हजे प्रकार हांव चिंता हें करचें सारकें म्हणून पूण तें देवा मुखार तें सारकें न्हय जावंक पुरो त्या देखून हांगासर आमकां सांगलेलें आसा सांब पावलो न्हय रक्ता मासाचे कुशे प्रमाणे चलचो आमच्या कुशे प्रमाणे न्हय रक्ता मासाक सरी जावन सारकें आसलेलें करचो न्हय बदलाक आत्म्या प्रकार सारकें आसा पळया तें करचो आत्म्याची नीत म्हणली एकली आसा आत्म्याची नीत म्हणली एक आसा त्या निती प्रकार चलचो तो आमी रक्तमासाची सडाव जावन कितें करता गे म्हळ्यार ह्या रक्तमासाच्या नियमा प्रकार आमी जिवंक पळयता जायते फावटी आमच्या रक्तमासाची वडणी आसा अळे हें करचें सारकें तूं कर सक्कड करतात थोड्या फावटी थोड्या जाणांनी सांगचें आसा म्हजे लागीं सांगलेलें आसा पदा तें एक पाताक केल्यार कालें जाता दॅट इज सो नॅचरल स्वाभावीक
तातूंत कांय विशेश ना त्या देखून तें कित्यार केल्यार कितें जाता तशें आमी चिंतचें आसा तशें आमी उलोवचें आसा आनी एकल्यार पथकाक वडटा आसतना तशेंच आमी पथकाक वडचें आसा प्रमुख जावन लैंगीक पथकां कांय जायना सायबिनी कांय जायना सायबा तें नॅचरल स्वाभावीक सो नॅचरल अशें आमी म्हणचें आसा जायते फावटी म्हाका बाबानो आनी भयणीनो हें रक्तमासाचे नियम सामान्य स्वाभावीक सक्कळ करतात पूण आमकां तशें जियोंक रक्तमासाच्या नियमा प्रकार जियोंक आपोवन दिवना म्हाका बाबानो आनी भयणीनो आमकां आत्मीक नियमा प्रकार जियोंक आपोवन दिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी त्या देखून ह्या आत्म्याच्या नियमा प्रकार आमी जियोवच्या खातीर वो जेजू ताच्या एकवटान आसलेल्याक तो आत्मो दिता आनी वो आत्मो आमकां त्या आत्मीक नियमा प्रकार त्या देवाच्या नियमा प्रकार जियोंक आमकां आधार दिता आत्म्याच्या नियमा प्रकार कितें सारकें आसा तें आमकां करूंक तो आदार दिता आनी ह्या मुखांतर म्हाका भावान आनी भयणीनो आमी नित्यवान जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी जायते फावटी किर्तनांत सांगिल्लें आयकलां नितीवंत मनशाचे आत्मे देवा समोर आसात सर्गींच्या राजांत आसात नित्यवंत मनीस थंय वेता म्हाका भावान आनी भयणीनो म्हळ्यार कोण आत्म्या प्रकार जियेता ताच्या नियमा प्रकार करता तो सर्गींच्या राजाक वेता रक्तमासा प्रमाणे जियोंक सर्गींच्या राजाक वचना त्या देखून ह्या जेजून आमकां ह्या आत्म्याक दिला आमकां आत्म्याचे नियम शिकोवंक आत्म्याच्या नियमा प्रकार आमी जियोवचे बरी आमी करूंक आनी अशें आमी सर्गाक पावूंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हाका बाबान आनी भयणीनो ह्या जेजू समोर आसा आमी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया आमच्या जेजू मुखार आमी सांगया हे जेजू जायते फावटी म्हज्या कुडीच्या वडण्यांक लागून म्हज्या कुडीच्या आशांक लागून म्हज्या कुडी कुशाल करच्या त्या निभान म्हज्यो थोड्यो तात्कालीक गरजो म्हज्या कुडीच्या वडण्यांच्यो गरजो थांबोवच्या आशेन हांवें जायते फावटी म्हज्या रक्ता मासाक आयकून रक्ता मासाच्या नियमा प्रकार हांव जियेलां अशें हांवें पाताक केलां अशें हांवें तुजे दृश्टेन वायट आसलेलें तें केलां तुवें दाखयलेले वाटेन हांवें चलच्या बदलाक म्हज्याच वाटेन म्हज्याच नियमांनी भरलेलें जिवीत हांव जियेलां हेचीच म्हाका आशा आसा म्हाका आशा आसा जेजू हांव आशेतां जेजू न्हय म्हजे कशे प्रकार जियोंक म्हज्या कुडीच्या वडण्या सरी जावन जियोंक बदलाक त्या तुज्या नियमा प्रकार जियोंक पवित्र आत्म्याच्या नियमा प्रकार जियोंक हांव आशेतां जेजू आनी त्या देखून आज कल्तिकायेन ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या तुजे थंय ह्या मागण्या मुखांतर एकवटून ह्या आराधना मुखांतर एकवटून त्याच पवित्र आत्म्याक म्हाका लाभय म्हाका दी ह्या पवित्र आत्म्या मुखांत म्हाका जणवाय दी ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर म्हाका आत्म्याची नियमां शिकय देवाची नियमां शिकय देवाच्यो वाटो म्हाका दाखय हांव वायट करता आसतना म्हाका तक्षण म्हाका जागृत कर म्हजी सूख दाखोवन दी आनी म्हाका कृपा दिवन म्हाका सदांच त्या तुज्या त्या दैवीक नियमा प्रकार आत्मीक नियमा प्रकार जियोंक आनी त्या सर्गींच्या राजांत हांवें पावोवंक म्हाका आधार दी म्हणून मागोन आमी पवित्र आत्म्याक गीत गावया uber rabiam
आमचे हात आमी उबारया. पवित्र आत्म्याक आमी आशेवया. पवित्र आत्म्याक आमी लालव्या. पवित्र आत्म्यान आमकां शिकोवच्या त्या दैवीक नियमा प्रकार जियोंक आमी आशेतांव म्हणून ही आमची आशा हो आमचो अत्रेक आनी पवित्र आत्म्याक घेवंक आनी ताचे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां आशा आसा म्हणून आमी ह्या गिता मुखार व्यक्त करून त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया. पवित्र आत्म्या देवून ये, सर्गीच्या सुखा पावून ये. 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 वै पवित्र आत्म्या, जर आमच्या कुडीच्या सुखा खातीर आमचीच वाट आमी धरता, आमच्याच नियमा प्रकार आमी चलता, तात्कालिक ते कुडीचें सुख बेगीन आमचेतान पळून वचचें तें सुख मात्र आमकां मेळटा शिवाय तें सस्तीक सुख आमकां सुकोवन वेता. हे जेजू त्या खातीर आमी नियमा प्रकार जियोंक आसा, दैवीक नियमा प्रकार जियोंक आसा. त्या देखून तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिवन या नियमा प्रकार जियोंक आमकां आदार दी. हे पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये. सतशिकै वाट दाखय, उजवाड तुजो फांकय. सतशिकै वाट दाखय, उजवाड तुजो फांकय. पवित्र आत्म्या देवून ये, सर्गीच्या सुखा पावून ये. पवित्र आत्म्या देवून ये, सर्गीच्या सुखा पावून ये. वै पवित्र आत्म्या, तुजे वाटेन चलोवंक आमकां आधार गरज आसा. तुज्या आदारान मात्र, तुजे कृपेन मात्र हे वाटेन चलोवंक आमी शकता. तुजी कृपा आमकां दी. ह्या कृपेतय म्हजो सहकार हांव दितलो जेजू. ह्या कृपेतय म्हजो सहकार दिवन म्हाका दिल्ल्या त्या प्रेरणा काल हांव जियेतलो जेजू. आनी त्या देखून त्या तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां दी जेजू. आनी आमकां अस्कत्यांक तुजे सक्तेन भर जेजू. दीस साय दी जाणवाय दैवे सक्तेन सलय. दीस साय दी जाणवाय दैवी सक्तेन सलय. पवित्र आत्म्या देवून ये, सर्गीच्या सुखा पावून ये. पवित्र आत्म्या देवून ये, सर्गीच्या सुखा पावून ये. वै ये जेजू, तुवें सांगलें मनशाक तें असाध्य वय. वै मनशाक ताच्या सक्तेन तुवें दाखयलेले त्या वाटेन, दैवीक वाटेन, त्या पवित्र आत्म्याच्या नियमा प्रकार जियोंक आनी त्या वाटेन चलोवंक कश्ट. पूण देवाक तुका सगळें साथ आनी हे तूं तुजी कृपा दिवन आमचें तें साध्य करताय. त्या खातीर ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर ते सगळी कृपा आमकां हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक तूं फावो कर म्हणून हे जेजू तुवें आमकां पवित्र आत्म्याच्या त्या ध्यानान
आणि की सत्यवंत बळवंत करच्याक आमी मागता मोगान बर करपेन बर सदांच तूं राखून बर मोगान बर करपेन बर सदांच तूं राखून बर पवित्र आत्म्या देवून ये सर्गीच्या सुखाक पावोंक ये पवित्र आत्म्या देवून ये सर्गीच्या सुखाक पावोंक ये हालेलुया 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 येशू जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दाखयलेल्या वाटेन चलच्या खातीर आनी सांगाता पवित्र आत्म्यान आमकां दाखोवच्या त्या प्रेरणान आमी सदांच जियोवच्या खातीर आमकां प्रेरण दिवचो आमकां तुज्या वाटेन चलोवचो आनी आमकां सत्यवंत करचो तो पवित्र आत्मो दी म्हणून आमी कालतेपणे मागलेले आसा या गायना मुखांतरी आमची वर्ती आशा तुज्या समोर दवरलेली आसा ही आमच्या आशा तूं पळय आमची गरज तूं पळय आनी तुज्या त्या पवित्र आत्म्या आमकां सत्यन भरच्या त्या पवित्र आत्म्या उदंड मापान तूं हांगासर आसलेल्या आमकां हर एकल्या फावो कर म्हणून हे जेजू तुज्या लागीं आमी कालतेपणान विश्वासान मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका सम्या जेजू होगळाप तुका सम्या जेजू स्तुती तुका सम्या जेजू जय जय तुका सम्या जेजू हर्षितां तुका सम्या जेजू वंदितां तुका सम्या जेजू आराधनां तुका सम्या जेजू हालेलुया 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 देवाचें उतर आमी आयकुया लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तोवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो सोम्या ही ओपार तूं आमकांच की हेरां सोमेस्तां की म्हूण सांगताय सोम्यान जाप दिली तर धन्यान आपल्या घरदाराची खबरदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार पोट मेजून दिवंक नाम्यारलेलो पातयेनाचो आनी बुदवंत कारभारी म्हळ्यार कोण तो आपलो धनी घरा पाटी येताना आपल्या काम कर नासलेलो साकर बागेस सय सत हांव तुमकां सांगता तो ताका आपले सगळे आस्तीचो कारभारी करतलो पूण तो नौकार म्हजो धनी पाटी येवंक आनी की वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या साकरां साकरणीक कश्टीत जाल्यार आनी आमाल सट्टा पर्यंत पियोन पडात जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नासलेल्या दिसा आनी ताणें चिंती नासलेले घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासांची गत ताका थारायतलो आपल्या धन्यांची कुशी जाणा आसूनी ती पाळूंक तयाराय करिना तसल्या नौकराक मारन बडयतले पूण आपल्या धन्यांची कुशी नेना आसूनी जर कोण शिक्षा फावो जावची तसली करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडतले देवाचें उतर हे वाकाणी तुका क्रिस्ता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगाळ बाबांनो आनी बहिणींनो सर्ग आसा गे सर्ग आसा गे सर्ग आसा कित्याक म्हळ्यार जेजून आमकां
उगडापें केलां यम कोंड आसा गे यम कोंडी आसा न्ही गे कित्याक गे म्हळ्यार जेजून यम कोडा विशांत आमकां सांगलां आनी एका मंगळारा ह्या यम कोडा विशांत हांवें शिकोवन दिल्ली आसा मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो पुलगोत्र आसा गे पुलगोत्र आसा गे आमी पातयेता न्ही गे आनी त्या खातीर आमी मिसां दिता आसतना पुलगोत्र्यांतल्या आत्म्यां खातीर म्हणून मिसां दिता आतां नोव्हेंबर म्हयनो आयिल्लो म्हणटा आसतना पुलगोत्रेंतल्या आत्म्यांचो उडास आमकां चड आनी चड दसता न्ही गे चड आनी चड दसता तांकां एक मीस दिवंक जाय म्हणून आमी पुलगोत्रेंत आसलेल्या आत्म्यां खातीर मिसां दिवंक आमी मुखार सरता आयच्या दिसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या तिनूय संगती विशांत इल्लेशें चिंताप आमी आटोवया कित्याक म्हळ्यार हेंच चिंताप आयची सुवार्ता आमचे समोर दवरता आयचे सुवार्तेंत 4 रितींच्या व्यक्ती विशांत उलयलेलें आसा या सांगलेलें आसा आनी त्या 4 रितीच्या व्यक्तींक कितें फावो जाता म्हळ्यार विशांत ते थंयसर सांगलेलें आसा आनी आमी सोदून काडया ह्या 4 रितींच्या व्यक्ती पैकी आमची रीत खंयची ह्या 4 वर्गाच्या लोकां पैकी आमी खंयच्या वर्गांत आसा म्हणलें आमकां सोदून काडूंक आज हो एक अवकाश हें देवाचें उतर आमकां दिता आनी आमी पळयता पयलो व्यक्ती कोण गे म्हणून पयलो व्यक्ती कोण गे म्हळ्यार तो धन्यांची वाट राखून आसा न्ही गे धन्यांची वाट राखून आसा आतां आयकल्ल्या वाचपान तेंच आमी आयकलें आनी तो कितें करता गे म्हळ्यार धन्यांच्या कुशे प्रमाणे तो करता धनी फाटी येता आसतना तो साकोर तयार आसता धन्यांचें मोन ताका कळीत आसा धन्यांची खुशी कितें म्हण ताका कळीत आसा तो व्यक्ती आनी तसल्या व्यक्तीक आयिल्लो धनी कितें करता आमकां आतां आमी वाचलेलें वाचप म्हणटा सगळ्या आस्तीचो कारबार ताका करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आतां सगळे आस्तीचो कारबारी म्हळ्यार कितें सगळ्या आस्तीचो कारबारी म्हळ्यार कितें आमी पळयता मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या विशांत दुसऱ्या जाग्यार जेजून आमकां सांगलेलें आसा आतां मातेवाचो वांजेल आमी काडलो जाल्यार तांचो 25वो आवस्वर 30 आनी 4वी वळ अशें म्हणटा थंयसर बरें आदारतेल्यांक कितें म्हणलां म्हळ्यार येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेवन त्या प्रमाणे जियेवन दाखयलेल्यानो तुमी येया संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें राज तुमचें दायज करून घेया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वय मोगाळ भावान आनी भयणीनो सगळे आस्तीचो कारबारी करचो म्हळ्यार हें देवान ताचें सगळें राज दिवचें कोणाक दिवचें कोणाक मेळटा तें कोण धन्यांच्या येण्यांक राखोन आसा आनी धन्यांच्या कुशे प्रमाणे कर नासा तसल्याक मेळटा हो पयलो वर्ग आमी ह्या वर्गांत आसांव गे आमी ह्या वर्गांत आसांव गे आसल्यार बारें बरें आमकां सगळें आस्तेचें कारबार पण मेळटा सर्गेचें राजस
आमकां मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां दुसरो वर्ग हांगासर साकोर कितें करता की म्हळ्यार म्हजो धनी आनीक येवंक वेळ आसा. त्या देखून आतां म्हाका कितें जाय तें हांव करतां, म्हजे कुशे प्रमाणे हांव करतां. आनी हांगासर हो साकोर कितें करता गे पळया. थंयसर तो साकोर कितें करता गे म्हळ्यार म्हजो धनी पाटी येवंक आनीक वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या साकरणेक कश्टीत जाल्यार, आमाल सट्टा पर्यंत पियोवन पडात जाल्यार, आमाल पियेता, मारता आनी कितें अनाचार करता, नाका जाल्लें वायट करून जियेता, तसल्या मनशाक कितें जाता. हें पर बेस्टें साहेब आनी संवसार आखेर जाना. हें पर बेस्टें. देवी येना, सुमी येना, अंत काळिना कांय ना. तशें चिंतून तडपटें तशें चिंतूंक आमकां जायतीं कारणां मेळटात. आमकां मेळटात. आसांत म्हणून हांव सांगना, कारणां नात, पूण आमकां मेळटात. कित्याक म्हळ्यार आमकां त्या प्रमाणे जियोंक जाय. त्या देखून आमी कारणां सोदून काडटा आनी आमचेंच राजां वापरून ह्या प्रमाणे वटारे आमी जियेता. देवाच्या कुशे प्रमाणे न्ही, सोम्याच्या कुशे प्रमाणे आमी तयारायन करिना. तो येता म्हणून चिंतना सोम्याच्या येणाक आमच्या थंय तयारायन ना. सांगाता देवान आशिल्ल्या प्रमाणे आमी करूंक करिना. आमच्याच कुशे प्रमाणे, रक्त मासाच्या ओडण्या प्रमाणे आमी जियेता. आतां तसलो एक साकोर ह्या पर्यंत आसा. आनी जेजू त्या पर्यंत त्या साकराक कसली गत फावो म्हूण म्हणटा. तो म्हणटा ताणें चिंतिनातलेले घडये धनी येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो. कठीण. आनी वो कठीण म्हणलो शब्द कोंकणींत घाला. समजलें गे? कित्याक म्हळ्यार जायते पटेन ट्रान्सलेट करता आसतना मोगाळ भावनान बीन कितें ओरिजिनली आसा पळया ताची तीव्रता आमकां जायते पटी मेळना. त्या खातीर आमी पवित्र पुस्तक अध्ययन करता आसतना सेमिनारींत जावं दी आमकां खंय वचोंक आसा की म्हळ्यार आमकां मुळाव्या भाशेक वचोंक आसा, मुळाक वचोंक आसा, रुटाक वचोंक आसा. आनी ग्रीक भाशेक आमी गेल्यार थंयसर वापर केल्लो शब्द आचाकी कठीण आसा. थंय कितें शब्द वापर केला गे म्हळ्यार तसल्या मनशाक 2 भाग करतले म्हणून, कट्ट करतले. पळया तितलो कठीण शब्द. तसल्या मनशाक काल्यां करतले 2 भाग करतले. पळया आनी कितें करतले तांकां खंय कोणाची गत मेळटली, अविश्वासांची गत तांकां ठरयतलो. अनफेथफुल, अविश्वासी म्हळ्यार अनफेथफुल, तसल्यांची गत तांकां फावो जातली. म्हळ्यार कितें तें यमकोंड फावो जातलें. नाल्यार पयल्या वर्गाच्या लोकांक काल्यां मेळटलें, पयल्या वर्गाच्या लोकांक कितें मेळटलें, सर्ग मेळटलो. आतां ह्या दुसऱ्या वर्गाच्या लोकांक काल्यां मेळटलें यमकोंड मेळटलें. आनी आमी पळयता परत मातेवाच्या वांजेलांत आमकां सांगलेलें आसा, 13व्या अवस्वरांत 50व्या वळीन सांगलेलें आसा, संवसाराच्या अंत काळार देवदूत वेतेले आनी कोट्यांक, पळया हे जावन आसात कोट्यांक बऱ्यांतावन वेगळें करून उज्याच्या आंकड्यांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोणी. त्या देखून मोगाळ भावनान बीन 2 वर्गांच्या लोकांक आमी पळयलें. एक यमकोडाक वेतात आनी सर्गाक वेतात. आतां आमी पळयता मोगाळ भावनान बीन थंयसर 3ऱ्या वर्गाचे आसात. जायते पटी असल्या कुशें आमचे गुमान आमी वेल्लें ना जावंक पुरो. ह्या 3ऱ्या वर्गाचे कोण? ते 3ऱ्या वर्गाचे कोण गे म्हळ्यार
साकराक त्या धन्यांची कुशी कळीत आसली पूण ते कुशे प्रमाणे करूंक ताणें कसलेंच प्रयत्न करूंक ना. देवाची कुशी कळीत आसा, देवाचें उतर कळीत आसा. दिसपट्टें देवाचें उतर वाचतात, दिसपट्टें देवाचें उतर आयकतात, दिसपट्टें तांतूनच बुडोवन आसतात तडपटी. पूण त्या प्रमाणे करूंक तितलें कांय मन दाखयनात, प्रयत्न करिनात. सोम्याच्या वाटेक तयार जायनात ती, ह्या सोम्याच्या येण्याक ती तयार जावन आसनात. कुशी कळीत आसा, कालें करीचें म्हणून कळीत आसा पूण तें करूंक मन करिनात. हांव चिंता जायते पटी आमी ह्या वर्गांत आसा हांव कळना न्ही, जायते जाणां मेजॉरिटी हांव चिंता ह्या वर्गांत आसा कळना. आमकां कळीत आसा पूण आमी करिना, करूंक मन ना आमकां. त्या देखून मगळ भावान आनी भयणीनो, हांगासर आमी पळयता तो त्या पयल्या ह्या दुसऱ्या वर्गाच्या त्या साकरा बरें तो कितें काल म्हणटात यमकोड फावो आसल्या तसली सूख करिना. समजालें गे? साकरांक मारिना, आमाल पियेना, तें पुरो कांय तो करिना, तें कांय करिना. बदलाक खुशी आसुनी, ह्या देवाची खुशी कळीत आसुनी त्या कुशे प्रमाणे तो चलना. हांगासर कितें गे म्हळ्यार मगळ भावान आनी भयणीनो, एके वाटेन ताणें ताका यमकोडाक लोटोवन घालचें तसलें व्हडलें कांय करूं ना. समजलें गे? तो बारीक कोटो म्हणून ताका यमकोडाक धाडूंक जायना. समजलें? आनी सर्गाक वेच तितलें कांय ताणें बरें करूं ना. ह्या मनशाक कालें करचें बा. तडपटी क्लासींत भुरगीं आसतात न्ही गे, एणें सड्ड मार्क्सी काडनात, एणें उणें मार्क्सी काडनात. त्या भुरग्यांक कालें करचें म्हणून कळना न्ही गे, तांकां भायर घालचें गे भितर बसोवचें गे म्हणून कळना. तसल्या वर्गांत आसचें मनीस. तसल्यांक कितें जाता, तसल्यांक कितें जाता. हांगा पयल्या वर्गाच्या मनशांक हांगासर हातूनच 2 वर्ग आसात. वो वर्ग कितें म्हळ्यार देवाची कुशी कळीत आसून करिनातलेल्यांक कठीण मार पडटले म्हणून आमकां सांगलेलें आसा. कठीण मार, कठीण मार. ताच्या उपरांत 4थो वर्ग आसा. ह्या विशयांत हांव मागीर सांगता. कठीण मार म्हळ्यार कितें त्या विशयान उपरांत सांगता. आतां 4थो वर्ग आसा. 4थो वर्ग कितें म्हळ्यार मगळ भावान आनी भयणीनो, ह्या वर्गांत हांव चिंतिना क्रिस्तांवांची आसात म्हणून. ह्या वर्गांत कांय दुसरीं आसूं पूण क्रिस्तांवांची आसूंक पुरो थोडी कांय कळीत नातलीं. हांगा कितें म्हळ्यार बापाची कुशी तांकां कळीत ना. समजलें गे? धन्यांची कुशी तांकां कळीतच ना, कळीत ना. खंयच्या थोड्या कारणांक लागून तांकां कळीत ना. जावं पुरो ती दुसऱ्या अनभवर तांच्या कुटुंबांत जल्माल्यान कोणना, या खंयच्या दुसऱ्या एका गांवांत जल्माल्यान कोणना, थंयसर इगर्ज नात आनी कितें नात. या खंयच्या एका आवय बापायक जल्माल्यान, भावार्थ नातलेल्या आवय बापायक जल्माल्यान, नास्तीक आवय बापायक जल्माल्यान, देवाचेर पातयेनी नातलेल्या त्या आवय बापायक जल्माल्यान म्हूण चिंत्या. तांकां कळीत ना देवाची कुशी. कोणेय तांकां देवाचें उतर सांगूंक ना. देवाचें उतर तांकां मेळूंकच ना. पूण ताणें कितें केलां गे म्हळ्यार वायट केलां. समजलें गे? वायट केलां, पाड केलां. देवाची कुशी कळीत ना जाल्यार पाड केलां. पूण त्याने पाड केल्ल्याक ताका शिक्षा जायची आसता न्ही गे. ताजें सूख ना जाल्यार, ताका कळीत नातलें जाल्यार पाड केल्ल्या देखून ताका शिक्षा जायचें. तसल्याक काल्यां करतात हांगासर. काल्यां सांगलां जेजू पर्यंत काल्यां म्हणटा तांकां थोडेच मार, इल्लेशें मार तांकां. पळया, इल्लेशें मार. आतां देवाची कुशी कळीत आसून ती करिनातलेल्यांक कठीण मार. देवाची कुशी
कळीत ना पूण सूख तांणी केल्या तांकां थोडे सुमार पडटले म्हणून हांगासर आमकां जेजून सांगलां. त्या देखून हे 4 वर्ग कळीत जाले मग एक वर्ग कितें देवाची कुशी कळीत आसा तांकां देवाचे येणे हांकां राखून रावतात आनी धनी येता आसतना तयार आसून धन्यान आशिल्ले बरें करतात तांकां सर्गेचें राज. दुसरो वर्ग धनी आनीक येवंक वेळ आसा म्हूण चिंतून नाका जाल्लें करतात, वायट करतात, मारतात, बोडयतात, आमाल पियेतात, तांच्या कुडीच्या वडण्या प्रकार जियेतात तांकां यमकोण. तिसरो वर्ग कंसो की म्हळ्यार तांकां देवाची कुशी कळीत आसा, देवाचें उतर कळीत आसा पूण त्या प्रमाणे ती जियेनात, तांकां कठीण मार. आनी अखेरीचो वर्ग आसा तांकां देवाच्या कुशे विशयान कळीतच ना, जायत्या कारणांक लागून हांवें कारणां सांगलीं पूण सूख आसलेलें तीं करतात त्या देखून तांकां थोडेच मार. आतां थोडेच मार म्हळ्यार कितें? थोडेच मार म्हळ्यार कितें? आमी पळयता हांगासर जेजू कितें करता की म्हळ्यार सर्गींच्यो संगती ह्या सर्गींच्यो रियालिटीज आमकां शिकोवचे खातीर ह्या संवसाराच्यो संगती तो विंचता. वर्तें सत शिकोवच्या खातीर एक धाकट्यो संगती आमकां अर्थ करून दिवच्या बरी आसलेल्यो संगती तो विंचता. बायबला प्रकार पवित्र पुस्तका प्रकार मार दिवचें म्हळ्यार ताका काल्यांक म्हळ्यार नितळाय असो एक गुर्त, ताका सोमां करचें, ताका सारकें करचें. मार न्हू ताका सारकें करचें. ना एका भुरग्याक आमी मार कित्याक मारता हांव सांगा? एक वायट केल्ल्या कुडल्या एका भुरग्याक आमी मार मारता कित्याक? ताणें बरो जावं, ताणें नितळ जावं, ताणें ताची सूख वळखूंक आनी ती सूख ताणें वळखून ताणें त्या सुखीतावन भायर येवंक. त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हे मार मारचें म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार उडास वरा तो नितळायेचो गुर्त, तो नितळायेचो गुर्त. त्या देखून आमी पळयता पुलगोत्र म्हणली संगत आसा म्हणलें जेजू ह्या ताच्या पवित्र पुस्तकाच्या ओपारी मुखांतर आमकां सांगता. ही नितळाय जाल्ल्यांच तांकां कितें करता? तांकां सर्गेच्या राजांत धाडटा. तांकां कोणाक धाडिनात कित्याक म्हळ्यार कोणांत वेचात आसली शिक्षा ह्या वायट ताणें करूंक ना, हेणें सर्गाक धाडचें तितलें ताणें करूंक ना. त्या देखून तांकां तो मदलो जागो पुलगोत्र जंय तांची नितळाय जाता, तांची थंय नितळाय जाता आनी ती नितळाय जाल्या उपरांत तांकां खंय वचोंक? सर्गेच्या राजांत ती महिमा बगोवंक वेचे खातीर. आनी त्या देखून मोगाळ भावानो भयणीनो पुलगोत्र आसा. आनी पुलगोत्र आसा म्हणटा आसतना आनी एक संगत आमी मोतींत दवरूंक जाय. ती कितें गे म्हळ्यार इवन ल्हान पातकाय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो ल्हान पातकाय आमी गंभीरान काण घेवंक आसा. हूम पातकां खातीर गी आमी हूम पातकांक म्हणटा महापातकां खातीर आमकां यमकोण मेळटा. देवाच्या उपदेशा विरोध वेची सगळीं पातकां महापातकां. त्या खातीर ती आमी हठान केल्यार धन्याचे कुशीक कळीत आसून केल्यार ताच्या येण्याक तयाराय खरी नासतना आमी केल्यार आमी खंडीत जावन आमकोडांक वेता. पूण हूम पातकां म्हळ्यार ल्हान ल्हान पातकां आमकां कळीत आसून हें सूख म्हणून आमकां कळीत आसा तरी आमी करता. हें समान न्हय म्हणून आमकां कळीत आसा तरी आमी करता. हें देवाच्या उतरा प्रकार ना म्हणून आमकां कळीत आसा तरी आमी करता. तो वेळ आमकां कितें जाता? आमकां त्या पुलगोत्रेंत आमकां वचोंक मेळटा. आमकां डायरेक्ट सर्गेच्या राजाक वचोंक मेळना. थंयसर आमकां शिक्षा मेळटा. थंयसर शिक्षा आमकां फावो जाता. आमच्या पातकांक लागून देव नितीवन देखून ते शिक्षा आमकां दिता. आनी थोडी पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमी काण घेवया. पुलगोत्र आसा म्हणलें आमी कितें पवित्र पुस्तकाच्या उतरां प्रमाणे आमी तें सत आमी स्विकार करचे खातीर पळया. तुमकां पुरसोत आसा जाल्यार घरा वचून तुमी वाचा. मक्काबेवाचो पुस्तक दुसरो पुस्तक
12वो अध्याय तुम्ही वाचा. थंयसर आमी पळयता थंयसर मेल्ल्यां खातीर मागतात. न्ही गे, मेल्ल्यां खातीर कित्याक मागतात? सर्गींच्या राजांत आसलेल्यां खातीर मागाचें म्हणलें गरज आसा गे? मागाचें म्हणलें गरज ना. सर्गींच्या राजांत आसलेल्यां खातीर मागाचें म्हण गरज ना. आतां सांत आंतोनी खातीर कोणी मागतात गे हांगासर? सांगा. सांत आंतोनी खातीर मागतात गे? सांगा. कोणे सांत आंतोनीच्या आत्म्या खातीर मीस दितात गे? दितात ते बसरूसो सांत फिलिप नेरी आसा, ताच्या आत्म्या खातीर मीस दिल्लें कोणें आसा गे? ना. तांकां मिसाची गरज ना, तांच्या वसत मागची गरज ना. रॅदर बदलाक काल करता आमी तांच्या लागीं मागता. न्ही गे, सी दॅट इज द डिफरन्स. दॅट इज द डिफरन्स. त्या देखून सर्गींच्या राजांत आसलेल्यां खातीर मागाचें म्हणून ना. ह्या पुलगोत्रींत आसलेल्यां खातीर मात्र आमी मागचें. पुलगोत्रींत आसलेल्यां खातीर मात मागचें. त्या देखून मकाबेवाच्या पुस्तकांत थंयसर मेल्ल्यां खातीर मागतात म्हणलो उल्लेख आमकां कितें सांगता गे म्हळ्यार पुलगोत्र म्हणली आसा. हेमकोणान गेल्ल्यां खातीर मागोंक जाता गे? आमी कितले मागल्यार तांकां हेमकोणांतून भायर घालतात गे देव? ना. कित्याक म्हळ्यार ती परमनंट शिक्षा. परमनंट शिक्षा म्हळ्यार हांवें म्हळें वडवलो कठीण शिक्षा म्हळ्यार ग्रीकाचो शब्द कितें म्हणटा? 2 भाग करचे. एका मनशाक 2 भाग करचे म्हळ्यार ताका परत हे करूंक जाता गे. ती शिक्षा परमनंट. यमकोणाची शिक्षा परमनंट. त्या देखून परमनन्सी दाखोवच्या खातीर तो शब्द थंयसर उपयोग केला. कट्ट करचें. ही शिक्षा आसा पळया, पुलगोत्रींत आसल्या आत्म्यांक मेळची शिक्षा पळया, ती परमनंट न्हय. त्या देखून मार म्हणून उपयोग केला. खाली मारचें मात्र. मार म्हळ्यार कालें परमनंट न्हय. तूं परमनंटली मारताय गे एका भुरग्याक? मारताय गे? तो बरो जाता बरें गेल्यार मारताय तो, न्ही गे? बरो जाल्यार पण कोणी मारतात गे? मारिनात. बरो जाल्ल्यांक शिक्षा दितात गे? दिनात. आतां जैलांत घालतात, तांकां थोड्या पटेन सन नाडते काले म्हणटात तें. तांणी तांचें नाडते बरें जालें जाल्यार तांकां कितें करतात? शिक्षा उणी करून घरा धाडटात. तशें सांगासर शिक्षा जावन सर्गींच्या राजाक देव धाडटा. ताचे उपरांत कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत आमी पळयता 3रो अवस्वर 15व्या वळ्यान तेंच सांगलां, उज्यांतल्यान उतरून राजांत आयलेले बरी तो बाचाव जातलो. उज्यांतल्यान उतरून राजाक आयलेले बरी तो बाचाव जातलो. ह्या उतरांनी पुलगोत्र आसा म्हणून आमकां सांगलेलें आसा. उज्यान नितळ जावचें. नितळ जावन आमी बाचाव जाता. त्या पुलगोत्रींत आमी नितळ जाता आनी बाचाव जाता. त्या देखून मगाळ बाबांनो आनी बेनीनो, ह्यो संगती आमच्या गुमानांत आमी दवरया. पयल्यान पयलें आमी खंयच्या वर्गांत आसा म्हळ्यार आमी सोदून काडया. त्या पयल्या वर्गांत आसूंक आमचे प्रयत्न करया. पथकांय ल्हान पथकांय आमी गंभीरायेन काण घेता आसतना ती करूंक की आमी पाटीन सरलेल्या वेळार, ती आडयलेल्या वेळार आमी पयल्या वर्गांत पडटा आनी डायरेक्ट आमी सर्गेच्या राजाक वेता. तें व्हरतें न्ही गे, डायरेक्ट सर्गेच्या राजाक वेचें. ओ मनीस असो लोगे हाका पुलगोत्र गरजत ना. इज सो प्युअर. सगळें बरें केलां. त्या देखून ताका सर्ग. सेकंड, खुशी देवाची खुशी जाणा आसून ती करया. न्ही जाल्यार उडास वरां कठीण मार पडटात. कठीण मार पडटात. ती पुलगोत्रींतली शिक्षा कठीण आसतली, ती सुलभेची आसची ना. त्या देखून तें आडोवच्या खातीर जें कितें देवान आमकां उगडापें केल्लें आसा, बरें म्हूण सांगलेलें आसा, तें आमी करया. आनी अशें देवाचे कशे प्रकार देवाच्या निती देवा आश्रमच्या बरी त्या सर्गींच्या राजाक आमी पावया. हे दिशेन वचू जेजू आमकां कृपा दिवं दी, आधार दिवं दी म्हणून मागया. अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, हर्षितां तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या जेजू, आराधां तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्व आमी दिबेर पडया. सोम्याचो आशिर्वाद आमी मागया. ताचो आशिर्वाद आमचेर जण एकल्याचेर पडोवन दी. जायत्या जाणांनी तांच्या पासत मागोवंक सांगलेलें आसा, तांच्या वयर तो पडोवन दी. जायत्या गरजांत आसलेलीं आसान तांचे वयर तो पडोवन दी. पिड्यांत आसलेलीं आसान, कठीण पिड्यान वळवळतेलीं तीं आसान तांचेर तो पडोवन दी.
भुरग्यांचेर तो पडोवन दी. कामाच्या सोदनेर फुडाराच्या सोदनेर आसच्या युवा जाणांचेर तो पडोवन दी. शिकप शिकच्या भुरग्यांचेर तो पडोवन दी. वायट आदारतल्यांचेर तो पडोवन दी. तांणी वायटांतल्यान भायर येवच्याक आनी अशें ताच्या आशिर्वादान ताच्या देण्यांनी आमचे सगळ्यांचें जिवीत तें बरें जावं दी. हो दैवीक आशिर्वाद, हो कृपेचो आशिर्वाद दी म्हणून मागून आमी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतान. येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्ताक नमन करूया. पूर्वीला त्या रूपा मोला नव्यो रीती आदार्या सलवोन वेच्या अस्तक विस्म्या भावार्थाचे बोल दिव्या. जशे बापाक तशे पुताक उल्हासाने स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हरसिता. तुका दोगांयच्या स्पिरितान समासमी नावाडटा. आमेन. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना